जाऊया. A26 पान 13 A26 पेज 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, तारोणांत कडब दवरुया, जिवितांत झरू दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यान व्हरून बावूय, तारोणांत कडब दवरुया, जिवितांत झरू दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राज्यान व्हरून बावूय. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो. तुमचे सगळ्यांचो. बाबा म्हणून नव्या दिसा खातीर देवाक दिन वाचुया. देवान आमकां आनीक एक म्हयनो आस्थान फावो केला. सुरून गेल्ल्या म्हयन्यांत जायतें वयर सकल जालां, जायतें बरें देवाचें आमी अनुभवलां. बऱ्या खातीर देवाक दिन वाचुया. आनी तितलें बरें जावंक ना. ही पिडेक लागून भिरांत आकांत सुटलेलो आसा. तातूंतली आमकां निवार मेकळी कर, साल्वार कर म्हूण मागुया. ओदी करून बरें आसा तें करीत रावंक आनी वायट आसा तें आमी सोडून दिवंक आयचे मिसाचे पेटेंत आमकां देवाचो आदार मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदविता देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. भोगरून जोन दीस मनयतात, आपल्या काजराचे वरोस मनयतात, तांकां मागणें धरून देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. जे कोण मरून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागून घेवया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण आमच्या मागण्यांचें आस्वासन दिलां. हें सगळें ओळखून घेवन ह्यो सगळ्यो गरजो बापा फुड्यांत धरुया. वो करून हे पिडे शिडींतली आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक, सगळ्यांक आमकां मेकळीं करूंक, बेगीनूच हें वखद वॅक्सीन आमकां मेळूंक आनी तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत सांबाळूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. देवा आमच्या बाबा, तुजी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उसवाडान आमकां सदां जियेशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.
तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मन लायात, अशें तुमी जियेतल्यात. आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पर दळबारांचो देव खरेपणी तुमचे सवें आसतलो. वायटाचो द्वेस धरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवंट्यार नीत सांबाळात, असो सर्वेस्पर दळबारांचो देव झुजेच्या उरलोल्या जमनीची घडयेक दया करीत. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमच्या परबांचो हांव द्वेस करतां, कांताळो धरतां. तुमच्यो दोबाजीक जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटवण्यो नाकारतां आनी धाकट्या मोठ्या वासऱ्यांच्या योजनांचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजी सोरशिल्ली पयस काडात. तुमच्या किन्नऱ्यांचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. थांबून आसतना व्हांवतल्या व्हाळ्या भशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतोरे. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरजे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसा म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगरांचेर भोंवतात. त्यो मोनजाती म्हज्योच. मळबावेली सवणी सगळीं म्हजे ओळखीचीं. जमनीर चलता तें सगळें म्हजे आदीन आसा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना, कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर भरलां तितलें. हांव कितें बैलांचें मांस खातां वो बोकड्यांचें रगत पियेतां काय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंट्यांचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समर्थची करता बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरां वरी बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय.
Sorvespora, 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 zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोव्यांसो तुमचे सगळ्यांसून मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमान तुका सोमिया. गादारा प्रांतांत दोर्याचे पयले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसतले सोमादींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासले आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक हिंड, व्हडलो हिंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं येवन प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगळो हिंड नेट्टान वचून कळसा वेल्यान दोर्यांत उडकी मारून बुडून मेलो. राखणें पडून गेले आनी नोकरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलेल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नोकरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आयचो जाबा प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. ह्या उतराचेर नियाळ करूंक, ह्या जबाबाचेर नियाळ करूंक ही दोनी वाचपां आपयतात. आनी कोण परी आमी देवाची सोडवण सोडूंक पावतले काय? बरें आसा तें करून वायट आसा तें सोडून दिवंक आयचो उतराचो सेवा धर्म तुका म्हाका आपयता. पयलीं वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. आनी बाबा म्हणटा पवित्र पुस्तकाच्या जाणार आमकां उगडास करून म्हणटात आमोस प्रवादी जावन आसा एक नितीचो प्रवादी. ताणें अनितीचेर झुजलो, अनितीचेर आड ताणें आपलो ताळो उबारलो आनी आख्खें आमोस प्रवादाचें पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार आमकां थंयसर परतून परतून तो अनीत जाता, ताचेर आपलो ताळो उबारता आनी नितीन जियोंक पोरचेक उलो करता तें आमकां मेळटा. हाचे पयलें वाचपूय बी तातूंतलोच एक इल्लोसो उतारो, ताचीच एक आमकां उदाहरण उगडास करता. आमोस प्रवादी थंयसर पोरचेक उगडास करून म्हणटा, वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक तुमचें मन लायात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचें बरें जिवीत पळयता. तुमी सर्वेस्परा देवाक योद्न भेटयता, तुमी सर्वेस्परा देवाक व्हडल्यो व्हडल्यो परबो दोबाजो करतात, तुमी सर्वेस्परा देवाक ओम बोलयो भेटयतात. तें सर्वेस्परा देवाक मानना, पूण तुमचें बरें जिवीत, नितीचें जिवीत की सर्वेस्परा देवाक मानवता. आनी हाका लागून ओनीत तुमी आदारतात जाल्यार, वायट तुमी करतात जाल्यार तें सोडून दियात आनी नितीचें जिवीत जियेयात आनी तातूंतल्यान ही देवाची सोडवण तुमी जोडूंक पावतले. हीच देवाचे सोडवणेची खबर आमोस प्रवादी हे पोरचेक सांगता आनी तातूंतल्यान ही सोडवण हे पोरचेन जोडून घेवंक बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या जिविता वरवीं तांकां तो हुस्कायता. हाच्या शुभ वर्तमानांत, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू जेन्ना कालच्या दिसाक हें मोड थोंडायता आनी परतून हें मोड थोंडायल्या उपरांत गादारा ह्या प्रांतांत भितर सरता तेन्ना व्हड्यांतलो देंवताच दोग मनीस ताका भेटतात. देंवचार बसले मनीस ते, वायट स्वभावाचे मनीस ते, वायट आदारतले मनीस ते, भिरांकूळ मनीस ते. आनी असले वेळार जेजू थंयसर पावता तेन्ना हे दोगूय देंवचार बसले मनीस जेजूक पळयतात आनी जेजू सोडवणदार, जेजू आमकां सोडोवंक आयला, जेजू कितें करचें आसलें ते जाणो आसलें आनी देखूनच ते सरळ जेजूक पळोवन अशें म्हणटात, जेजू देवाच्या पुता, आमचे लागीं तुका कसलें काम आसा?
वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें. देंवचार बसले हे दोगूय मनीस. जेजू आमकां आतां कितें करतलो, कोण परी आमकां तो सुटका दितलो, कोण परी आमकां मेकळे करतलो, कोण परी आमकां देवाची सोडवण हो जेजू भोगूंक दितलो, दाखयतलो, तें जाणो जावन हे जेजूक प्रश्न करता. जेजू करचे पयलींच कितें जेजू आपल्या सगळें करचो आसलो ते जाणो जावंक पावतात. जेजू म्हळ्यार देव सोडयता, जेजू म्हळ्यार सोडवणदार. आनी खऱ्यांनीच जेजून ह्या दोगांय देंवचार बसले मनशांक सोडयले, तांचे वेलो देंवचार काडून भायर उडयलो आनी तांकां परतून नॉर्मल मनीस कशें केलें. वायट आसतलें तांचें जिवीत एके भाशेन जेजून बरें जिवीत आदारूंक, बरें जिवीत जिवंक जेजून तांकां ही सोडवण फावो केली. खऱ्यांनीच प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. पयले वाचपान आमोस प्रवाद्यान हे पोरचेक तेंच करूंक शिकयलें, उगडास केलो. हो नितीचें जिवीत सोडून दियात, वायट जिवीत सोडून दियात, नितीचें बरें जिवीत जियेयात. जेजूनय शुभ वर्तमानांत हे देंवचार बसले मनशांचे वायट स्वभाव, वायट जिवीत तांचें सोडून दिवन तांकां बरें करून बरें जिवीत सोडयलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जेजून तांकां आदार केलो. आयच्या दिसाक जमात प्रार्थनानूय बी बाबा म्हणून असलेंच कितें आमी मागणें केलां. सायबा आमकां वायट आसा तें सोडून दिवन वायटाचो काळोख आसा तो पयस करून उजवाडाची मनशां आमकां कर म्हूण ह्या जमात प्रार्थनान सुरवातेच्या मागण्यांनी आमी आयकलां. तेंच बाबा म्हणून तुजें म्हजें जिवीत जावंक गरजेचें. दुसऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्याचो उजवाड आमी घेवन वायट जिविताचो काळोख आमच्या जिवितांत आसा तो पयस करून प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक देवान हाडलेली सोडवण तुवें आनी हांवें अनुभवूंक हे पवित्र मिस्साचे पेटेन आमकां जण एकल्याक जेजूची कृपा बोड मागुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया. आसा जेजू C4 पान 19, C4 पेज 29. आमची बातकां धुवून काडून निर्मळ काळजा तुका भोगून देवानी पुरुषा मोदे सदां करून शांती करून आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भावांमडेन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपत्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आमच्या सर्वेस्पराच्या देवा सर्वेस्पर मदत घेवन. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परकडटा. थीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. बाबा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सगळेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासून. आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Powarta gut porgotia, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोर्दांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेलींची आपआपल्या घरांत रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. खऱ्यांनीच देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां सोडयल्यात आनी सोडयत आसा. आमचें जिवीत वायट जिवीत आसा तें सोडून दिवन बरें जिवीत आदारूंक आमकां देव आपल्या पुता जेजू वरवीं कृपा फावो करता. जिवितांतलो काळोख आसा तो पयस करून आमचें जिवीत देवान उजवाडान भरलां आनी भरीत आसा. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपठो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोफी आसूं तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव मळीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक पडटा. तुजे सुशिलो कूड सोडूंक केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60. जिविताचें उदक पिवग्योचे खाण्याऱ्यार जिविताचो उंडो हांव कावग्योचे भुकेल्यार आमचो ओत्मो तानेला तुका बिवून आशेता. आमचो ओत्मो भुकेला तुका कावूंक आवडेता. आमचो ओत्मो तानेला तुका बिवून आशेता. आमचो ओत्मो भुकेला तुका कावूंक आवडेता. कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवीधर आनी काकलूत सारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर
राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बरवांसो मेळूं. सो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटान सासणाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. आमची बरी राव तूं सोम्या. E1 5:17 आनी 6. उगडास कोतान डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश आयलोले आसात. ऑफिसान ते मेळटात. E1 page 76. Oscodando gotai dino vide santu okta pelo amche bori rao tu somia.